भायले बेकर्स नॉन गोवन्स आनी ते अनऑर्गनायज तांकां हिशोब म्हणटा सजमना रेसिपी सजमना गोंयची ट्रेडिशनल ब्रेडाची पावांची पोळयेची तांकां रेसिपी सजमना हेका लागून आमचो ट्रेडिशनल पाव आनी पोळी ही सारकी काबार जायत जे अनऑर्गनायज जे पळय आसा ते आमी ऑर्गनायज करूंक सोदतात आनी ऑर्गनायज जाले उपरांत आमी हो पावाचो प्रायस वाडयतले आयज अशें जालां 4 रुपयांनी रिटेल पाव होलसेल 3 रुपया 20 पैसे हो फिक्स केल्लो पूण हे अनऑर्गनायज बेकर्स जे फिल्ट्रेशन करून 2.5 रुपयांनी पासून पाव आयज मार्केटान होलसेल घालतात सो हे परिस्थितीन आयज जर आमी 5 रुपये जर करीत ते परत 3 रुपये करतले आनी प्रायस वाडून लोकांक कांय फायदो जावचो ना। जीएसटीक लागून खंय पारंपारीक बेकरी धंद्याचेर परिणाम जाला तांकां जीएसटीतूय थाकाय जाय। 2 ऑक्टोबराक मडगांवां बेकर्स डे मनयतले। होली स्पिरीट चर्चीत मीस आनी उपरांत गेट टुगेदर कार्यावळ दवरल्या। फूड एंड ड्रग्सान न्यू रूल काडला की गोंयभर जे पार्टी जी पी भोंवतात आनी स्पेशली कंज्युमर फोरमान तेंचेर ऑब्जेक्शन रेज केलां आनी तेका लागून फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट एक नंबर प्लेटीचेर आमच्या गाडयेचेर कशी नंबर प्लेट आसा ते तेंच्या फाटल्यान नंबर प्लेट जी प्लेट ते प्लेटीचेर पदाराचें नांव बेकरीचें नांव तेजो नंबर हो बेकर हुंचो तेजे एड्रेस आनी FSSI नंबर सो हेजेर तुका सारकें कळटलें तुका लायसन्स आसा काय ना This will be compulsory. Compulsory. And they are going to hand it over to the cases to the police. So एक पाटी तुका ना ते तालावन दितले सो तेजेर तांकां डेटा मेळटलो आनी ते मागीर फर्दर एक्शन घेतले। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।